मेळावलेच्या थळाव्यांनी IIT प्रकल्पाक विरोध करपाक वाळपय शारात महारॅली काढली। मुखेलमंत्र्यान IIT संदर्भात केल्ल्या विधानाचो थळाव्यांनी विरोध केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव धड्या वयलो आमचे खूब वर्सां पयलीं देवस्थान आनी आमच्या देवस्थानाच्या सायडीची झाडां आहा ती सगळ्या झाडांक नंबर घातला आनी ती झाडां तेणी मारून ती जमीन तो आतां घेवन तो IIT करपाक तयार जालो। ताका लागून आमी हें केलें लोक जमलो आनी आमी विचार केलो आमी मिटींग घेतली आनी आमकां ही नाका अशी केली। ताका लागून ही IIT आमकां हांगा जावंक जायना, आमकां ही देवस्थान सोडून खंय तरी सायडीक सरचें पडटलें आनी ह्यो आमच्यो सगळ्यो जमनी भायर वयतल्यो आनी आमी सायडीक वचोन आमी काय आमचो उपेग जावचो ना, आमी थंय आसूंक जाय। आमी पयलीं त्या गांवकार बी आमी आमकां ह्या देवस्थानाचो हें बी आसता तेन्ना न्याय दिवंक शकना लोकांचेर। जेन्ना तूं अन्याय करता तेन्ना हें साप्प चुकीचें करता। तूं हांगा यो आनी लोकांचे प्रश्न सोडय। हांव इतकेच आमदाराक आमचे सांगूंक सोदता, लोक आयज 2-3 4 म्हयने गेले रस्त्यार बसता, तेंचे इन्कम ना, तांकां जेवण सारकें ना। ते जर कामाक गेले जाल्यार आयज 500 रुपया दिसाक जोडटले आसले आनी ते स्वताचें शेतूय करूंक शकना। थंय ते वतान भुकेन ताणेन म्हणटा तशें बसता। हो छळ थांबय आनी तेंचे निर्णय घे आनी बरें तेंचे कर कितें ते। आमचो CM तेजो जीवन भोंवन गेलो वयर सड्याचेर सगळे ताका आमी कितें दाखोवपाचें, कितें लोकांची उत्पन्न आसा ती दाखयल्ली आसा। तर CM परत वयता 2 दिसांनी स्टेटमेंट दिता की IIT आपूण मेळावलीनूच करतलो म्हणटा। तर आमी CMाक सांगपाक सोदता ही IIT आमी मेळावलीन म्हणटा ती कशी जावपाक दिवचे ना आनी आमचो ठाम निर्णय आसा मरे। BJP आयज पर्यंत गोंयच्या लोकांचेर अन्याय करीत येयल्लो आसा। तुमी जाणा आसतले मोल्या 400 KVचो प्रकल्प प्रोजेक्ट चालू आहा, थंय लोक रस्त्यार येता। डबल ट्रॅकिंगाचे चालू आसा, कचऱ्याचे कितें चालू आहा, कोलाचे चालू आहा, दुसरे मोपा एअरपोर्टाचे सगळ्याक वचत ठीक BJP लोकांक रस्त्यार हाडलेले आसा। तेन्ना गोंयच्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की हेच्या फुडें BJP वोट मारतना तुम्ही लक्षात दवरा आनी हेंकां असले मनशांक म्हणटा ते निवडून हाडूं नाका, कित्याक हे लोकांक रस्त्यार हाडपाचें काम करता।